मनाते झाले समाधान मनाते झाले समाधान तुझे वदना मनाते झाले समाधान तुझे वदना मनाते झाले समाधान त्रिपुरासूर जो आसा तो आतां आमी आमच्या न्हंय आमी दवरलेलो आसा वाळवंटीचेर व्हरोंक तो त्रिपुरासूर मागीर आमी 12:30 जेन्ना हें जाता तेन्ना तेजो तो वध करता श्री कृष्ण आनी तेज्या नंतर लास्ट समाप्ती म्हणजे पालखी काडटा पालखी काडल्या नंतर सगळें भजन हे ते सगळें जाता घडोवन हाडटा सगळें हांगा सांखळे आमच्या त्रिपुरी पुरड्या म्हणून हो महोत्सव साजरो करता सुरवातीक आतां कृष्णाची पालखी सकयल वता ताज्या उपरांत नाटक कितें आसत तें सुरू जातलें ताज्या उपरांत श्रींची पालखी सकयल वतली ताज्या उपरांत नौकानयन स्पर्धा मागीर बक्षीस वितरण समारंभ पालखी वयर येता आरती जाता चातुर्मास सोंपता आनी दिवाळी उत्सवाची सांगता ह्या त्रिपुरी पुर्वेन जाता ज्या धनत्रयोदशी पासून कार्तिक पुर्णिमेपर्यंत दीपोत्सव साजरो करतो अशी पयली पासूनची प्रथा ताका अनुसरून आयज ह्या सांगता ह्या त्रिपुरी पुर्वेन जाता त्रिपुर्वे दिसा त्रिपुरासुराचो वध जालो महादेवाक आनी 7:30 वाती लावच्यो